गोवा टॉंग इल मुदो आणि ऑल गोवा सिलेबाम संघटनेन टॉंग इल मुदो मार्शल आर्ट चॅम्पियनशीप सर्त घडोवन हाडिल्ली. ही चॅम्पियनशीप 24 आणि 25 सप्टेंबराक कुडचडेच्या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सात चालू आशिल्ली. ह्या चॅम्पियनशिपात 80 परस चड भुरगीं वांटेकार जाल्ली. ही सर्त 18 वर्सां सकयल आणि 19 वर्सां वयर भुरग्यां खातीर आशिल्ली. अध्यक्ष डॉक्टर जॅस्मिन ब्रागांझा, खेळ संचालक अजय गावडे, गोवा टॉंग इल मुदोचो अध्यक्ष दीपक पाऊसकर आणि सुमित नायक थंय हाजीर आशिल्ले. चिंबलचो एक नागरीक शुक्रारा सकाळी सायकलीन वतना बस आपटून संवसाराक अंतरलो. ह्या अपघाताचो निशेध करपाक चिंबलच्या लोकांनी शेनवारा शांततायेन कॅन्डल मिरवणूक काडली. चिंबलच्या जंक्शना लागसर परतून अपघात जातात आणि तातूंत लोकांक मरण येता, पूण सरकार ताची कांयच दखल घेना. थंय उड्डाण पूल बांदचो ह्या खातीर आमी मुखेलमंत्री तशेंच थळाव्या आमदारा कडेन निवेदन दिलां, पूण आजून कांयच जावंक ना. आतां आमची सोशिकसाण सोंपल्या. खंयच्याय खिणाक हो रस्तो येरादारी खातीर बंद करपाक शकता अशी शिटकावणी चिंबलकारांनी शेनवारा मेणवात मोर्चा काडून दिली. रत्नागिरीत 4 दुकानां फोडून गोंयांत पसार जाल्ल्या 4 जाणांच्या उत्तर प्रदेशांतल्या आंतरराज्य टोळयेक कलांगूट पुलिसांनी शेनवारा अटक केली. महाराष्ट्र, गोंय आणि उत्तर प्रदेशांतल्या जायत्या चोरी प्रकरणांत ह्या टोळयेचो हात आशिल्ल्याचे चवकशेंतल्यान स्पश्ट जालां. दुबावीत एम.डी. सोफियान, फिरोज आलम, एम.डी. अझरुद्दीन आणि फैजान अली अशी अटक केल्ल्या दुबावितींची नांवां आसा. हे मूळ कानपूर उत्तर प्रदेशांतले आसून सध्या गवंडी टिळक नगर मुंबयत राबित्याक आशिल्ले. ही आंतरराष्ट्रीय चोरांची टोळी सध्या गोंयांत तेंकां धरला. रत्नागिरीत 4 दुकानां फोडून ते गोंयांत पसार जाल्ल्याची बातमी कळ्ळ्या उपरांत उत्तर प्रदेशांतल्या आंतरराज्य टोळयेक कलांगूट पुलिसांनी शेनवारा अटक केली. महाराष्ट्र, गोंय आणि उत्तर प्रदेशांतल्या जायत्या चोरी प्रकरणांत ह्या टोळयेचो हात आसा. मंगूर स्पोर्ट्स क्लबान शेनवारा वास्कोच्या मंगूर हिल क्लबाच्या परिसरात आपल्या भांगरा महोत्सवाच्या उत्सवाचो एक भाग म्हणून वेगवेगळ्यो आंतरशालेय सर्ती घडोवन हाडल्यो. निबंध, चित्रकला, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट अशा वेगवेगळ्या सर्तींचे आयोजन केल्ले. ह्यो सर्ती फकत मुरगांव म्हालांतल्या विंगड शाळेच्या विद्यार्थ्यां खातीर आयोजीत केल्ल्यो, जातून विद्यार्थ्यांनी व्हडा प्रमाणात वांटो घेतलो. मंगूर स्पोर्ट्स क्लबान शेनवारा वास्कोच्या मंगूर हिल क्लबाच्या परिसरात आपल्या भांगरा महोत्सवाच्या निमतान हो उत्सवाचो एक भाग म्हणून वेगवेगळ्यो आंतरशालेय सर्ती घडोवन हाडल्यो. निबंध, चित्रकला, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट अशा वेगवेगळ्या सर्तींचे आयोजन ह्या वेळार मंगूर स्पोर्ट्स क्लब ऑर्गनायज ह्या संस्थेन केल्ले. एक वेगळे तरेन निशेध म्हणून यूथ ऑफ जनसेना हांच्यांनी एका ट्रक चालकान धोकादायक करमल घाट यशस्वीपणान पार केल्ल्या खातीर ट्रक चालकांचे अभिनंदन केले. तशेंच सरकाराक करमल घाटावयले दिसपट्टे जावपी अपघात टाळपाक अपयश आयिल्ल्यान ह्या तरणाट्यांनी सरकाराचेर तिडक उक्तायली. करमल घाटावयलो रस्तो अशीर आशिल्ल्या कारणान ह्या घाटावयल्यान यो वच करप्यांक आपलो जीव मुठीन धरून गाडी चलोवची पडटा. हाची दखल घेवन सरकारान हाचेर बेगिनांतल्या बेगीन उपाय काडचो अशी ह्या तरणाट्यांची सरकारा कडेन मागणी आसा.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजींच्या मन की बात या कार्यक्रमात स्वच्छ दर्या सुरक्षित दर्या या मोहिमेची दखल घेऊन गोयचो उल्लेख केल्ल्या खातीर मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी मोदीजींचे उपकार मानले. तशेंच दरेका कार्यक्रमात वेगवेगळ्या प्रसंगाचे निवेदन करून जागृताय हाडपाचो तांचो यत्न आसता अशें मत मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान उक्तायलें. मोदीजींच्या मन की बात या कार्यक्रमात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन स्वच्छ दर्या सुरक्षित दर्या ह्या मोहिमेची दखल घेऊन गोयचो उल्लेख केलो. ह्या खातीर मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी मोदीजींचे उपकार मानले. तशेंच दर एका कार्यक्रमात वेगवेगळ्या प्रसंगाचे निवेदन करून जागृताय हाडपाचो तांचो यत्न आसता अशें मत मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. घोग्यांनी पावस पडिल्ल्यान सुपाऱ्यांचे व्हडा प्रमाणात लुकसाण जालें. पावसाक लागून सुपाऱ्यो गळून पडिल्ल्यान शेतकारांच्या मुखार व्हडलो प्रस्न उप्रासलो. सांगे आनी धारबांदोडा म्हालांतले कांय शेतकार सुपाऱ्यांच्या पिकावळीचेर जगतात. देखून सुपाऱ्यांची नाशाडी दिसान दीस वाडत आशिल्ल्यान तांणी खंत उक्तायली. ह्या खातीर सरकारान ह्या प्रस्नाचो बेगोबेग सुटावो करपाची मागणी शेतकार वरद सामंत हांणी केला. घोग्यांनी पावस पडिल्ल्या कारणान सुपारींचे खूप लुकसाण जाल्लेले दिश्टी पडले. पावसाक लागून सुपाऱ्यो गळून पडिल्ल्यान शेतकऱ्यांच्या मुखार एक व्हडलो प्रश्न सध्या निर्माण जाला. सांगे म्हालात तशेंच धारबांदोडा म्हालात कांय शेतकार सुपाऱ्यांच्या पिकावळीचेर आपलो दिसपट्टो काडटात. सुपाऱ्यांची नाशाडी दिसान दीस वाडत आशिल्ल्यान तांणी खंत उक्तायल्ली आसा. सरकार कितें तरी मजत करतलो अशी आशा तेंच्यांनी व्यक्त केल्ली आसा. भाजपांतल्यान काँग्रेसीन येवप ही आपली चूक आशिल्ली. ती आपणे आतां सुधारल्या. कालांगूटचो आमदार मायकल लोबो अशें सांगता. पक्षांतर केल्ल्यान कार्यकर्ते नाराज जाल्यात ही फक्त वावडी आसा अशें तांचें म्हणणें आसा. कोणा कडेन मतभेद आसल्यार लेगीत पक्ष सोडून वचूंक फावना हें मायकलाक आतां कळून चुकलां. भाजपांत आयिल्ल्या 8 आमदारांनी लोकांचो विश्वासात केलो ना. सरकार घडल्यार काँग्रेस पक्षा पासून वेगळे जावचे ना असो सोपूत देवा मुखार घेतिल्लो. पूण गोंयच्या लोकांनी काँग्रेस पक्षाक जाय तशी मतां दिवंक ना आनी ताका लागून हे वेंचणुकेंत आमी सरकार घडोवंक पावले ना अशें कलांगूटचो आमदार मायकल लोबोचें म्हणणें आसा. गोंयचे मळ ह्या सुवातेर येवपी गृहनिर्माण प्रकल्पा खातीर बाग वाड्या वयल्या स्थानिकांचो वाद आयतारा ग्रामसभेत बरोच पेटलो. तशेंच ह्या प्रकल्पाक बाग वाड्या वयल्या स्थानिकांनी खर विरोध केला. वेगवेगळ्या मुद्द्यांचेर ह्या ग्रामसभेत चर्चा जाली. जंय प्रकल्प येवपाचो आसा त्या सुवातेर बाग वाड्या वयले स्थानीक मुख्य रस्त्या खातीर आनी सांस्कृतीक विधी खातीर जमनीचो वापर करता अशें थळाव्यांनी सांगलें. हे खातीर ह्या सुवातेर गृहनिर्माण प्रकल्प हाडपाक स्थानिकांचो विरोध आसा. हो प्रकल्प आयलो जाल्यार उदकाच्यो आनी कोयराच्यो समस्या उप्रासपाची शक्यताय आसा अशें लोकांचें म्हणणें आसा. लोकांच्या तशेंच देवाच्या जाग्याचेर हो गृहनिर्माण प्रकल्प हाडचो न्ही अशी मागणी बाग वाड्या वयल्या लोकांनी ग्रामसभेत केली. दोन्ही गटांत हो वाद बरोच पेटलो. ह्या पेटिल्ल्या वादा उपरांत दोन्ही गटांचे विशय आयकून हाचेर फुडें निर्णय घेतले अशें आश्वासन बाग वाड्या वयली पंच सिद्धी पावसकारान दिलां. दिवचल बाजारांतले आनी सध्या रिकामी जाल्ले पत्र्यांचे गाळे निमणे आतां काडटले. गाळे काडपाच्यो हालचाली पालिकेन सुरू केल्ल्यो आसा. नवो प्रकल्प बांदपाक लागून 4 वर्सां पयलीं जे गाळे मोडिल्ले त्या गाळ्यावाल्यांची वेवस्था म्हणून हे पत्र्यांचे गाळे उबारिल्ले अशें म्हणणें आसा. 24तल्या 18 गाळ्यावाल्यांनी कांय म्हयन्या पयलीं नव्या प्रकल्पात स्थलांतर केलां. बंद आशिल्ल्या ह्या गाळ्यांनी कांय भाजी वेपाऱ्यांनी बेकायदेशीरपणान अतिक्रमण केल्ल्याचो प्रकार 8 दिसां पयलीं उक्ताडार आयिल्लो. ताचे वयल्यान बोवाळूय जालो. हालींच जाल्ले पालिका मंडळाचे बसकेंत हो विशय चर्चेत आयिल्लो.
गोंयांत बेकायदेशीरपणान राबितो करपी 20 बांगलादेशींक धरलेले आसा आनी ह्यान फुडें ही शोध मोहीम सुरूच आसतली अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिलेली आसा. जे लोक अशा मनशांक घरांत भाड्याक दवरतात तांचेरूय सरकार खर कारवाय करतले अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत सांगता. सध्या 20 बांगलादेशींक धरलेले आसा आनी ह्यान फुडें ही सोद मोहीम सुरूच आसतली अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगिल्लें आसा. बेकायदेशीरपणान राबितो करपी मनशां खातीर गोंयांत गुन्यांवांचें प्रमाण वाडलां अशी खंत मुखेलमंत्र्यान ह्या वेळार व्यक्त केली आसा. बेकायदेशीरपणान जे कोण लोक भाड्याक दवरतात तेंचेर सुद्दां कारवाय जातली अशें मुखेलमंत्र्याचें म्हणणें आसा. सध्या भायल्यान येयल्ल्या 20 बांगलादेशींक अटक केल्लेली आसा. बेकायदेशीरपणान ते गोंयांत राबितो करून रावताले आनी अशें फुडें खपोवन घेवचे ना. जे कोण गरज आसा थंय CCTV आसप सामकें गरजेचें वास्कोचे आमदार दाजी साळकर सांगता. कॅमेरे आसलेच म्हणून जायना, तांचें मॉनिटरींग कोणे तरी करपाक जाय. वेवसायीक सामाजीक बांदिलकाय वा खासदार निधींतल्यान कॅमेरे घेवपाचो विचार आसा ह्या विशीं प्रस्ताव तयार करून पालिकेक दिल्लो आसा. रोखडेच फुडली कारवाय जातली अशें दाजीन सांगलें. सगळ्यो समस्या विचारांत घेवन वास्को शारांत बेगोबेग CCTV कॅमेरा बसयतले अशें उतर दाजी साळकरान दिलेलें आसा. CCTV घातल्या उपरांत मॉनिटरींग सारकें जावपाक जाय आनी हे मॉनिटरींग जावप खूब गरजेचें अशें पुलीस निरीक्षक कपिल नायकान सांगलें. वास्को शारांत आतां रोखडेच CCTV कॅमेरे बसयतले. CCTV कॅमेरे बसयलेच म्हणून जायना, तांचें कोणी तरी मॉनिटरींग करप खूब गरजेचें अशें दाजी साळकराचें म्हणणें आसा. आनी ह्यो समस्या रोखड्योच सुटाव्यो जातल्यो. ह्यो समस्या विचारांत घेवन वास्को शारांत बेगोबेग CCTV कॅमेरा बसयतले. सरकारी प्राथमीक शाळांत विद्यार्थ्यांचें प्रमाण उणें जाल्ल्या कारणान कांय शाळा बंद करपाची पाळी येयल्या. प्राथमीक शाळांक बालरथाची गरज ना अशें विधान मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी व्यक्त केलां. प्राथमीक शाळां परस पालक अनुदानीत शाळांनी आपल्या भुरग्यांक घालतात आनी हाका लागून अनुदानीत शाळांनी प्रमाणा परस एका वर्गांत चड भुरग्यांक प्रवेश दिता अशें जायत्या वेळार दिसून येयल्लें आसा अशें मुखेलमंत्र्यान ह्या वेळार म्हटलां. प्राथमीक शाळांक पळोवंक गेल्यार बालरथाची गरज ना अशें विधान सुद्दां मुखेलमंत्र्यान केलंय. सरकारी प्राथमीक शाळांत विद्यार्थ्यांचें प्रमाण उणें जाल्ल्या कारणान कांय शाळा बंद करपाची पाळी येयला अशें तांचें म्हणणें आसा. प्राथमीक शाळां परस पालक अनुदानीत शाळांनी आपल्या भुरग्यांक घालतात हाका लागून अनुदानीत शाळांनी प्रमाणा परस एका वर्गांत चड भुरग्यांक प्रवेश मेळटा अशें जायत्या वेळार घडून येयलां अशें मुखेलमंत्र्याचें म्हणणें. सद्याचें सरकार रिणाच्या जाळ्यांत पडटले अशी परिस्थिती निर्माण करपाचे यत्न करता. आतां हें रीण जवळ जवळ दुप्पेटीन वाडलां. मुखेलमंत्र्याचें कार्यालयूय भ्रश्टाचाराच्या आवाठा भायर ना. भांगराच्या घोटाळ्यांची उश्णताय मुखेलमंत्र्याच्या कार्यालयांत पावला अशी टिका भाजपाचो राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डान केल्या. केरळांतल्या कोट्टायम वाठारांत प्रधानमंत्री आवास येवजणेच्या लाभार्थ्यां कडेन संवाद सादल्या उपरांत तो उलयतालो. काँग्रेस पक्ष सध्या बुडपी जहाज जाला. ह्या जहाजात जो विरोधी पक्ष उडी मारता तो बुडटलो अशें विधान भाजपाचे खासदार सुशील कुमार मोदी हांणी केल्लेलें आसा. बिहारचो मुखेलमंत्री नितीश कुमार यादव काँग्रेसीक तेंको दिता खरो, मात काँग्रेस ताका आपणायतली काय कितें हो मोठो प्रश्न जावन आसा असो तोमणोय सुशील कुमार हांणी नितीश कुमाराक मारलेलो आसा. काँग्रेसीच्या भारत जोडो यात्रेक कांयच दम ना अशें विधान सुद्दां तांणी ह्या वेळार केलां.